भाजपाची उमेदवाराची वळेरी जानेवारीच्या 19 आणि 21 जाहीर जातली। या फावट बरेचशे नवे चेहरे भाजपाचे उमेदवार असतले। भाजपाचो गोय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले, हेर मतदारसंघातय कुठ्ठाळे, कळंगूट आणि पणजे भाजपा जिखून दाखयतलो असो हावेस तानावडेन उक्तायला। राज्य वेंचणूक समितीची बसका जाली आणि उमेदवाराची नावां त्यांच्या फुड्यात आयल्यात। या नावांची वळेरी दिल्ली संसदीय समितीक धाडटले। ताचेर चर्चा करून उमेदवारांची नावां जाहीर जातली। ज्या आमदाराक तिकेट मेळपाची खात्री ना ते पक्ष सोडून गेल्यात, तांच्या जाग्यार नवे चेहरे उबे करतले, तानावडेन सांगले। एक वेळ 2 दीस एका वेतरूय जावं शकता ते, किंवा 19 एक आणि 21 एक अशेंय जावं शकता। ऑलमोस्ट थोडे गेले सोडून वगैरे, तांकां खबर आसली न्ही आपल्याक मेळचे ना, आनी ताका लागून त्या जाग्याचेर नवे आसतले न्ही कॅन्डिडेट, म्हणून ते थोड्यांनी गेले न्ही। सगळ्यांनी आपलें काम सुरू केलां, सगळे कॅन्डिडेट भोंवतात, सगळे डोर टू डोर भोंवतात। मोस्ट ऑफ देम तांकां खबर आसा तांकां टिकेट आहा। मोस्टली कशें आसा की तांकां एक कॉन्फिडन्स आसता न्ही आपल्याक मेळटली म्हणून, थोड्यांक खबर आसता न्ही। किंवा काम सगळे कडेन आसा, ज्या भागान कन्फ्युजन आसा त्या भागाचेर पार्टी म्हणून काम चालू आसा सगळे कडेन। ऑलमोस्ट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी काम चालू आसा, इन्क्लुडींग कलंगूट, कुट्टाळी, एव्हरीवेर। कुट्टाळे आणि कळंगूट मतदारसंघातले भाजपाचे प्रतिष्ठीत आमदार पक्षाक राम करून दुसऱ्या पक्षात सुवात मेळयला, जाल्यार पणजे मतदारसंघात मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकारान भाजपा विरोधात अपक्ष म्हण रिंगणात देंवपाचें थारायला। हाचो परिणाम भाजपाक हे वेंचणुकेत जावं येता काय कितें हाचेर तानावडेन उलोवप केलें। कलंगूट वी आर विनिंग, स्ट्रॉंग आसा तुमी? पण 100% स्ट्रॉंग, काय चिंता नाही। ओके, बिचोले बाकी काय प्रॉब्लेम नाही, जिखतले आमी थंय। करताली सुद्दां आमी मोस्टली आमी थंय बरो कॅन्डिडेट आमी घालतात आनी आमी जिखतात, कारण आमी दोनदा इट इज वी वॉन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी इन 2002, 2000 अगेन 2, देन अगेन इट इज इन 12 and again it is in the unopposed जायला पळय आमचो 2012 परतून आफ्टर मातानीस डेथ, and after that it is in 2017, so almost 4 times आमी विन जाले। गो 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस।